मोगाळ भुरग्यानो प्रणाम तुमकां. कशीं आसात तुमी? बरीं आसात तर एक स्माईल दिया पळया. व्हेरी गुड. आज आमी इकरावो पाठ पितूळचो सोरोप म्हणलो पाठ आमी शिकता. देखून ही क्लास आरंभ करचे पयलें तुमचो बायबल, नोटबूक, टेक्स्ट बूक तुमचे बगलेक दवरा. आतां आमी आमच्या क्लासीचेर देवाचो आदार आमी मागया. आज जोडा सकना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजू क्रिस्ता आमच्या मोगाळ इश्टा, आमचो तूं कितलो मोग करताय म्हणून कुर्सार जीव दिवन तुवें दाखयलाय. तसलो अपरिमीत मोग आमी करूंक आमकां शिकय. सदांच तुजी इश्टागात सोदूंक आनी कश्ट बेजारा येतना तुजे लागीं धांवून येवंक आमकां कृपा दी. आमच्या आवय बापायचेर, भावा भयणींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या शिक्षकांक, क्रिस्ती शिक्षण शिक्षोवच्या शिक्षकांक तूं जाणवाय दी आनी तांच्या निस्वार्थी सेवेक हजार वांट्यांनी तांकां आशिर्वादांनी भर. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशी आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन. भुरग्यांनो, परत एक फावटी तुमकां स्वागत. तुमी ल्हान भुरग्यांक पळयलां आसतलें. तीं भोव अस्कत आनी आसायक आसतात. जर त्या भुरग्यांनी कांय इल्ली चूक केल्ल्या वेळार, एक पडुल्ल्या वेळार वा खंयचीय वस्त एक पाड केल्ल्या वेळार तीं भुरगीं आपल्या आवय मुखार वेतात आनी अशें तीं तोंडूस पळोवन रावतात. एका रितीन तांणी सांगचें जाल्यार सॉरी मम्मी म्हणटात. तेन्ना आवय कितें करता? आवय भुरग्यांची बिरमोत पावता आनी जें कितें चूक त्या भुरग्यांनी केली तें ताका सारकें करूंक प्रयत्न करता आनी तशेंच त्या भुरग्याक आनी एक फावटी तशें करूं नजो म्हणून समजयता. पूण एका भुरग्याक आपणाची चूक कळी जायना जाल्यार आवय कितें करता? आवय भुरग्याक जोर करता. मात्र न्ही, एक दोन मारी पडतात. आमी कश्टाकांत आयिल्ल्या वेळार ते ल्हान भुरग्यां बरी देवा लागीं मागता. थोडीं आपणे केल्ली चुकी खातीर देवान शिक्षा दिल्या म्हणून चिंतात. आपल्या पातकां खातीर देवान बोगसाणें दिवन आपायांतले राखूंक देवा लागीं तीं विनंती करतात. इस्रायल परजेकी असलोच एक अनुभव जालो. हो कसलो अनुभव आमी पवित्र पुस्तक वाचून जाणा जावया. तुमचो पवित्र पुस्तक उक्तो करा. थंयसर 4थो ग्रंथ गणना काडा आनी उपरांत अध्याय 20 आनी 1 वाक्य 4 तावन 9 पर्यंत. बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 21 वर्सेस 4 to 9. देवाच्या उतराक जोगतो मान दिवन भक्तीपणान आमी सांगता वाचया. गणना पुस्तकांतलें वाचप. लोक होर दोंगरा तावन भायर सरलो आनी एदोमाच्या देशाचो बोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याचे वाटेन गेलो. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. तीं देवा आनी मोयजे विरोध उलोवंक लागलीं म्हणून आमकां इजिप्तांतलीं कित्याक भायर काडलीं? आरण्यांत मरोंक? हांगा खाण ना, उदक ना. आमकां दादोशी करिनातल्या ह्या खाणाचो आमकां खांटालो आयला. देखून सर्वेस्परान लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडलें. ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायतीं मेलीं. तेन्ना लोक मोयजेसाशीन आयलो आनी तांणी म्हळें, आमी सर्वेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पातक केलें. ह्या सोरपांक आमचे मदले काडचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनंती कर. देखून मोयजेन लोकां पासत मागलें आनी सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें, एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप साबलेले व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वांचतली. देखून मोयजेन एक पितूळचो सोरोप केलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
देवान इस्रायल परजे लागीं सल्लो केल्ल्या उपरांत ती परत बसयल्ल्या गांवाक मुखारून गेले. वाटेर देवान केल्ल्या सर्व बरेपणाचो तांकां विसर पडलो. आरण्यांत देवान आजापी रितीन दिल्ल्या त्या मान्ना खाणाचो तांकां कांटाळो आयलो आनी इजिप्ताच्या त्या खाणाचो तांकां उडास आयलो. देखून ती देवा आनी मोइजे विरोध शीण उलोवंक लागलीं. देवाची महिमा पळोवन ताचो मोग दाखोवचे खातीर ह्या वेळार देवान लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडलें. सोरोप लोकांक साबलें आनी साबारा मोर्न पावलीं. आतां इस्रायल लोकांक देवा विरोध आपणे आदारिल्ल्या सुकीचो उडास आयलो आनी सोरपाच्या पासांतलें राखोवंक तांणी देवा लागीं मागलें. मोइजेन देवाच्या आज्ञा प्रमाणें एका खांब्यार पितळचो एक सोरोप उबारलो. पितूळ म्हळ्यार एक मेटल. तें करगोवन ताका एक सोरपाचें रूप दिवन मोइजेन खांब्याचेर उबारलो. सोरोप साबल्या हर एका व्यक्तीन पितूळच्या सोरपाचेर दिश्ट घाली. हे वरवीं ती सर्व सोरपाच्या मारेकार विकतावन बचाव जालीं. पितूळच्या सोरपाक खंडीत जावन वीक लागल्यांक गूण करची सकत नातली. पूण सोरोप उबारूंक आज्ञा दिल्ल्या देवा थंय तांची पातयेणी दवरली देखून देवान तांकां बचाव केलें. सोरोप साबून दुखीन वळवळतना मोइजेन सांगले वरी एका पितूळच्या सोरपाच्या रुपण्याक तांणी दिश्ट लायचे तर खंडीत जावन तांकां भावार्थ आसाचे. जर भावार्थ नातली जाल्यार मोइजेच्या उतराक ती आयकती नातली. कित्याक ह्या दुखीच्या वेळार एक सोरपाक पळय म्हळ्यार कोणी पळयनात. पूण तांचो लोकांचो भावार्थ जिवो जालो आनी तांणी देवाचेर पातयेवन मोइजेच्या उतराचेर पातयेवन तांणी त्या सोरपाक पळयलें आनी तांणी गूण जावची सकत तांणी जोडली. नव्या सोल्ल्यांत सांजू हांव सुवार्थेगार असलेंच घडीत आमकां विवारिता. जेजू क्रिस्त जावन आसा प्रतिरूप मोइजेन आरण्यांत उबारिल्ल्या सोरपाचें म्हणटा तो. जेजू म्हणालो, जशें मोइजेन आरण्यांत सोरपाक उबारिल्लो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय, थवळ ताका सतमानतेल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. जुआंव सवांजेल अध्याय 3 वाक्य 14-15 म्हणसर. सगळ्या मनशा कुळाच्या पातका खातीर जेजू कुर्सार उबारलो. कोणें सर्व तांची चिंतनां वा दिश्ट कुर्साक लायलीं आनी ताचेर पातयेणी दवरली तांकां बाचावी लाभली. देखून आमी कुर्साक बाचावेचो गुर्त म्हणटा. आपल्या पातकाचें बोक्षाणें जोडून सासणीक जिवीत त्या लोकांक फावो जालें. अशें जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या आनी कश्ट मरणाच्या पुण्या वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळी. आमचो देव काकुळतीचो बाप. आमी सांगता दयाळाचो सागोर तो. पातक रडून जिणी बदलतेल्या पातकांतय तो दयाळ. इस्रायल परजा पातक आदारन देवा विरोध गेलीं तरी उपरांत तिणें देवा लागचें बोक्षाणें मागून आपणाचो जीव वांचयलो. आमी आमचीं पातकां वळखूंक जाय. तवळ तवळ खुमसार जावन देवाच्या बोक्षाण्याचो अनुभव करूंक जाय. देखून भुरग्यांनो, आयचो हो पाठ संपलो. ह्या हप्त्याक तुमकां एक होमवर्क आसा. कितें म्हळ्यार टॅक्स्ट बुकांत आसलो 11वो पाठ बऱ्यान वाचचो. तांतल्या सवालांक तुमी जापी बरोवच्यो आनी उपरांत एक चटवटिका तुमी ह्या हप्त्याक करूंक आसा. कितें म्हळ्यार तुजेंच म्हणलें 5 वा 6 वाक्याचें एक मागणें तुवें बरोवंक आसा. हर एकल्यानी वैयक्तीक रितीन एकामेकाचें कॉपी करिनासतना तुमीच तुमचेंच म्हणलें एक 5 वा 6 वाक्यांचें एक मागणें बरोवचें. आयची क्लास आखेर करतना आमी देवाक अर्घां दिवया. दय करून एक घडी आमी मौनपणी आमच्या सर्व गरजां पासत आमी मागया. मोरये आमचे मायेक उलो मारन सांगाता म्हणया. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. तुमकां देव बरें करूं.